कंटिन्युअसली गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकाचे आमी इशू घेताय. असेंब्ली घेयला आनी असेंब्ली भायर घेयला. कित्याक घेताय आमी घेताय कित्याकू ऑल पर स्मॉल बँक्स आहाय ही आमगे एपेक्स बँक. I am also having one small bank that is a cooperative society, credit cooperative society. ताका लागून आम घेवपा पडटा आनी आमगेले पयशे आहाय थिंगा. सांगपा म्हणटा जाल्यार आमगेले मोर दॅन 50 lakhs ते बँका आहाय. So we need to keep that bank strong. Now to keep that bank strong, I have been taking issues right from 2012. 2012 सान आमी पण इशू घेताय. 2010 देखून विजनरीज बँका गेल्लो तो आयज पासून घेताय. आतां बँकेची इरेग्युलरिटीज म्हणटा आमी नदरी हाडटात. असेंब्ली क्वेश्चन घायले असेंब्ली क्वेश्चन घायले जाल्यार आन्सर सारकें नाय. आतां आन्सर कोण दिता? MD दिता. MDचेरय आमगे एलिगेशन आहा. MDन कितें केलां? MDन 2 वस्तू केले. एक तेणें हें घेतलें अलावन्स घेतल्या सॅलरी अलावन्स घेयल्या आनी दुसरी तेणें हावज रेंट अलावन्स घेयल्या. तें हावज रेंट अलावन्स एज वेल एज तेगेली अलावन्सीस फॉर ट्रान्सपोर्ट ट्रॅवल TA घेयल्या. आतां both these issues we have raised the issues. एक इशू रेज केला म्हण तेणी रिकवरी केली. आतां रिकवरी केली ती हांवें कितले हाती आहा ऑलमोस्ट फॉर मोर दॅन 1 year 2 years ऑलमोस्ट 1 2 3 ऑलमोस्ट 20 months कितें रिकवरी जाली. नाव आमी इशू घेता म्हणून रिकवरी केली बट होली रिकवरी केल्या वो ना तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. तेगेले TADA he is entitled for a car. Where is the question? The car दिलो हा. Where is the question of TADA? They person is at stake. I have got reports to how much money he has received. Now all this in person आमगे allegation ना. Allegation म्हणते बँक बरोबर उरपा जाय म्हणून. आतां सेकंड पार्ट आमी क्वेश्चन दिल्ले आमी क्वेश्चन घातले whether committee of administrators have been appointed म्हणून. Even those questions have been answered wrongly. गोविंद गौडेन दिला की देर इज नो एडमिनिस्ट्रेटर्स म्हणला whereas the chief minister and तेज पयलीं आन्सर दिलोलो when he was the this that he has formed a committee as per the assurance. Now all these things we asked for inquiries आनी आमकां इन्क्वायरी कितें जाय? बँक घोटोवपाक. बँक घोटोवता आसतना आमकां बेश्टेच आरोप करून बँक काबार करपा न्ही. इंस्टिट्यूशन करपाक इंस्टिट्यूशन घोट करपाक कॉपरेटीव मुवमेंटाचे मुवमेंट घोट करपाक इंस्टेड ऑफ घोट करपाचें गेले ते फावटी अमेंडमेंट केल्ले असेंब्लीन. तेजेर हांव नेक्स्ट टायम प्रेस करता हांव सांगपाक ते अमेंडमेंट कोणा हेल्प जाला आनी कितें केलें तें. नाव आमगे मागणें आहा चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द कॉर्पोरेशन मिनिस्टर डोंट टेक थिंग्स सो लायटली. ऑलरेडी इश्यूज आर देर इज अ फॉल इन GDP, there is a fall in financial situations in the whole country and in the whole world also. And Goa is nowhere lagging. We are taking loans, we are living on loans. So I want that this bank should be, these institutions should be protected. Chief Minister, munge potpotun chitkawni, Operation Minister chitkawni. Don't allow these things to happen. Pay attention to it and take action on all the irregularities we have been notifying.